मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं कितलेशेच म्हयने जाले आरती परती चर्चा सुरू आसा। मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणा उपरांत मंत्रिमंडळात एक मंत्रीपद रितें आसा। हे विशीं भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आपली भुमिका स्पश्ट केल्या। रितें मंत्रीपद कोणाक दिवचे वा ते पद केन्ना भरचे हो निर्णय पुरायपणान मुख्यमंत्र्याचेर निबून आशिल्ल्याचे दामू नायकान सांगले। ह्या प्रक्रियेत पक्षाची थेट भूमिका नाशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले। मात ह्या विशयाचेर पक्षा अंतर्गत आदींच चर्चा जाल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले। मजगती रितें आशिल्ल्या मंत्रिपदा विशीं मुख्यमंत्री कसलो निर्णय घेतलो हाचे कडेन आतां सगळ्यांची नदर लागून आसा। हो सगळो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो। कॅबिनेटाक घेवप, कॅबिनेटाक कोणाक दिवप ना दिवप हे सगळे निर्णय मुख्यमंत्री स्वता घेता, कारण ताचो अधिकार तो। ताजेर पार्टी म्हणून तशें आमचो कांय हें आसना। तुम्ही एक स्पॉट उरला कितें सुचयला, एक स्पॉट उरला तुम्ही कितें सुचयला ना पार्टी प्रेसिडेंट ज्या अर्थान उलोवणी जाल्या मुख्यमंत्री आमी त्या अर्थान ताजेर सरकार निर्णय मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवपाचो। फातोड्डा सध्या सारकी सेंट्रीक जाल्या सर गोंयच्या पॉलिटिक्सान, तर 3 अध्यक्ष जाल्यात। एक सगळ्यात तशें कॉम्पिटंटूय आसा, काम करीत आसा आनी गोंयचे खातीरच करतात। सो फातोर्डा सेंट्रीक असो म्हणून वेगळो कांय विशय आसा, ते दामबाब बशिल्लो, दामबाबाक रोखीन चलता सगळें। काँग्रेस म्हणटा आमी 21 स्टेट हाडून फुडली गव्हर्मेंट करतले, तुमकां भायर मारतले। 15 वर्सां पयलीं करप्शन वाडलां, हें जालां, ताका लागून लोकांचें सरकार करतले। जेन्ना तूं सरकार जेन्ना चलयता तेन्ना तूं बरोबर तुज्या शोल्डराचेर थोड्यो लायबिलिटीज आसा त्यो घेवन वचचेच पडटा, कारण एकल्याचें बरें जाता जाल्यार एकल्याचें बरें जायना। कांय गोश्टी जर आमकां जर त्यो सुदारपाक जाय जाल्यार आमी ते जरूर सुदारतले, तातूंतल्यान मार्ग काडून आमी फुडें वतले। पण ह्या सरकारान डबल इंजीन सरकार आनी केंद्रान आशिल्लें सरकार ह्या ज्या तरेन आमकां आतां पर्यंत दिल्लो निधी आनी काँग्रेसीन केल्ली जी फाटल्या अनेक वर्सांची फटिंगपणां आसतलीं, स्कॅम्स आसतले आनी त्याच बरोबर तांचे भितरलें जें कितें चल्लां तांचे भितरलें तातूंत म्हाका उलोवपाचें कांय अधिकार ना आनी हांव ताजेर उलयकी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।